दत्तप्रसाद दाबोलकर, कॅन्डिडेट फॉर जिल्हा पंचायत इलेक्शन कलंगूट मतदारसंघ परत तुमच्या फुडल्यान येयल्लो आहा मागणी करपाक की ह्या फावटी म्हाका परत बहुमतान तुमी निवडून हाडचो। गेलो जो टर्म आसा तो हांवें आनी म्हाज्या फ्रेंड आमी शॉन मार्टिन्सान शेअर केल्लो आसा आनी ह्या टर्माक म्हजी कामां जाल्ली आसा कलंगूट मतदारसंघात ती अनप्रेसिडेंटेड लेवलाचेर जाल्ली आसा। म्हणजे कंपेर्ड टू प्रिवियस टर्म गेल्या 20 वर्सां तुमी जर कंपेर करीत जिल्हा पंचायतीचे 4-5 टर्म जाल्या ते आनी हो टर्म जो प्रिवियस टर्म आहा तितून दिसता लोकांक दिसता तशी काम जाल्ली आहा। आमी 2 पार्क केल्ले आसा कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन, एक आरपोरा गोरबाटान आनी एक शिकेरे सेंट लॉरेन्स चर्चीच्या प्रॉपर्टीन। कलंगूटांनी आमचे एक प्रोजेक्ट चल्लेलो आसा गार्डनाचो, तो आमी कंप्लीट करतले। हांव तुमकां एश्योरन्स दिता की निवडून येयलो जाल्यार हांव आमचे आमदार मायकल लोबो आनी कलंगूट पंचायत, आरपोरा नागवा पंचायत आनी आमची कांदोलीम पंचायत तिगूय जाणांचो म्हाका बरो तेंको मेळ्ळो, तेंच्या वांगडा काम करतलो, लोकांच्या भलायकी खातीर काम करतलो। तुमी येता ते 22 तारखेर मार्चाच्या सगळ्यांनी भायर सरचे आनी म्हाका बहुमतांनी निवडून हाडचो। थँक्यू व्हेरी मच। आमी फॉर्मां भरपाक येयल्ले आहा। भारतीय जनता पार्टी जे कॅन्डिडेट आमकां दिल्ले आहा कलंगूट, सुकूर, मेना दी फ्रांस हे आनी रेज मागोस हे चारूय कॅन्डिडेट आयज डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस अलॉंग विथ सपोर्टर्स, कार्यकर्ताज, वेल विशर्स सगळे हिंगासर येयल्ले आहा। आतांच चारूय फॉर्मां भरून कंप्लीट जाल्ली आहा। वातावरण एकदम बरें आहा। रिस्पॉन्स जे आमी घरांनी भोंवता, कलंगूटान भोंवप चालू आहा, आरपोरा नागवान भोंवप चालू आहा, सुकूर भोंवप चालू आहा, ते सायडीन पिलेन भोंवप चालू आहा। वातावरण एकदम बरें आहा आनी म्हाका विश्वास आहा हे चारूय कॅन्डिडेट आमचे हंपींग मेजॉरिटी लोकांचे मतदान जावन जिखून येतले। आमचो पाठिंबो तांकां आसा आनी आदार करपाक सरकाराक झेडपी म्हणून जो फंड आहा प्लस तेणी कितलेशेच लेटरी करून एपील्स करून गव्हर्मेंटाक वेगवेगळी कामां घेवपाक जाता अंडर PWD, अंडर WRD, अंडर एनी अदर डिपार्टमेंट। तोय आदार तांकां आसतलो। लोकां कडेन म्हाजो एपील आहा की तेंच्यांनी लोटस सिंबॉलाक स्टॅम्प मारून ह्या वाटी शिक्को मारचो पडटा, बटन ना, शिक्को मारून हे चारूय आमचे कॅन्डिडेटाक खूब वोटांनी म्हणजे मॅक्सिमम वोटांनी जिखून हाडचे हो म्हाजो एपील। थँक्यू।